जेजून 12 जाणांक विंचून काण तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें म्हणली उतरां आयचे सुवार्तेचें केंद्र आसात. आयची सुवार्ता जेजून आपल्या शिसां पैकीच्या 12 जाणांक आपोस्तोल म्हणून नेमच्या आदीं कितें केलें आनी नेमलेले ते कोण म्हणच्यात संपूर्ण जाता. जेजून आपल्या आपोस्तलांक विंचें काम भोव महत्वाचें म्हणून दिसून येता. कित्याक आपल्या आपोस्तलांक विंचे आदीं जेजून दोंगरार चडून थंयसर सगळी रात ताणें देवा लागीं मागण्यांत करशिल्या. एक गजाल जेजूनच मागण्यांत वरोवन पळयल्या आनी ताचे उपरांत ताणें ती कार्यगत केल्या म्हणटना ती भोव महत्वाचीच सै. जेजून विंचून काडलेले आपोस्तल 12 जण आनी ते कोण म्हणून तांची नांवां सुवार्तेगार दिता. हांचे पैकी आमी आज फेस्त करचे आपोस्तल देशभक्त सिमांव आनी जुदी आसात ते संतोषाचें. हांचे खातीर सोम्यान मागलां, तांकां विंचलां आनी आपल्या मिसावांक धाडलां म्हणलेंच तांचे फेस्त करच्याक व्हड आदार. जेजूचे पट्टेंत स्थान जोडलेले हे पवित्र सभेच्या काळजाकी मोगाचे. कित्याक सोम्याक तांणी लागशिल्ल्यान वळखला आनी ताचे विशीं तांणी परगट केला. जेजू विशीं तांचे वळखीन आमचे थंय जेजूची वळख दृढ जाल्या.